सकाळी काही इन्फॉर्मेशन येयले 9 सुमार एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंट पळयताले 2 बायलां आसा ती जॉब ऑलरेडी केलेली. तितून शिवानी राजावत म्हणून 26 वर्सांची प्रेग्नंट बायल ती आनी तिची सासूमाय जयदेवी म्हणून ही दोगां थंयसर ऑलरेडी मेलेली. आणि आमी जेन्ना पयलें आसा जेन्ना विजीट केलें तेन्ना रोखडेंच पयलें तेन्ना जाल्यार अशें कळ्ळें की आमचो सिलिंडर तेंचो चालू आसलो. ताका लागून थंय ते रुमान गॅस एक्युमुलेट जाली. ते भाड्याच्या रुमान रावताले फर्स्ट फ्लोराचेर. संतोशी म्हाका देवळा फाटल्यान जे आमचो ह्या सबडिविजन आसा थंय रावताली ती. आणि एक्युमुलेट जाल्या कारण गॅस सगळी तेंच्यानी लायट ऑन केल्या आणि त्या नंतर खंय तरी पेट घेतला आनी तो तितून ब्लास्ट जाला. तितून सगळी जळयली आसा आनी बॉडी तेंच्या पासून पडलेली आसा फ्लोराचेर फर्स्ट फ्लोराचेर आसा. आनी ऑलरेडी पोलीस येयलेले सायटीचेर आनी फायराचे पोलीस येयल्ले आसा. तेंच्यानी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चालू केल्लें आसा. आनी तेजो भोव जो आसा तो नवीन कामां आसतालो तो आतांच खंय तरी येयलेलो आनी तांकां दिसलें की अशें जाला म्हणून. आमचे शेजारी आसा तेंची कोण आसा नेबर तेंच्यानी वचून पाणी बी मारल्यान ते खूब म्हणजे उजो लागून तो आटोक्यान हाडपाचो प्रयत्न केल्लो पूण कांय तितून यश मेळना. ती दोगां थंय मेलेली आसात. आनी हे कितें आसा आमच्या निवाड्यार फर्स्ट टायम अशें जाल्लें आसा. 2 बायलां एक्सपायर जाल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता वास्को पुलिसाचे जे आसा अधिकारी स्वप्नील नायक आसा तो PSI येयल्ले आसा. तशेंच कपिल नायक आसा ते बीन येताले आनी इन्वेस्टिगेशन फुडलें करतले. पूण ही गजाल जी जाल्ली आसा भरपूर म्हणजे अशें म्हाका दिसता अशें जावचें न्हू कोणा बरोबर. आनी अशें जाल्ल्या कारणान हांगसर लोकां मदीं भयभीत वातावरण जाल्लें आसा. सिलिंडर जे आसा जे आमी पेटयता चालू दवरता ताका लागून इन्सिडंट जाल्लो आसा. सिलिंडर चालू करून खंय भायर वयचें न्हू. ताका लागून हांव मागता लोकां कडेन कितें आपली स्वताची काळजी घेवपाची. आनी जी बायलां तो मेल्ली आसा ती आयजूच खंय तरी गांवां वचपाची आसली ग्वालियर मध्य प्रदेश. तेंची सगळी तयारी केलेली ताका आमी पॅकेज केलेली वचपा लागून. पूण इन्सिडंट पयलीं जावन आमी 3 दोगां मेली. घोवा कडेन सगळें केन्ना घोवान आमकां अशें इन्सिडंट सांगलेलें आसलें. केन्ना सुमार जाली ती 9:15 सुमार एक्सिडंट जाल्लो आसा फायराचो. एक सिलिंडर ब्लास्ट जाला म्हणून निवाड्या. सो आमकां कितें फेटल बिटल जाला म्हाका सांगूंक नासलें. कोण एक्सपायर जाला सकम जाला म्हूण सांगूंक नासलें. जेन्ना आमी येयले हांगासर परत कॉल येयलो रोखडो इमिजिएटली 2 मिनटांनी की एक्सपायर जाला म्हणून. सो इमिजिएटली आमी येयले हांगासर आमच्या गाडयेक पयलीं धाडले आमी रॉबर्ट गाडी. मागीर आमी येयले तेंच्यानी सांगलें रॉबर्टान की एम्बुलन्सूय येयलेली आसा तांकां एक्सपायर केलें म्हणून दिले 2 जाणां. आनी तितून एक बायल जी आसा ती प्रेग्नंट आसली तेजी आनी तेजी सासूमाय आनी ताजो हजबंड येयल्लो आतां कामार. सो तो नेवीन दिसा कामां आसता. सो आतां ते येयल्लो आनी ताका खातीर चाव करताली दिसता ती लोक. आनी तेंच्यांनी म्हाका तो होल नायट कित्याक गॅसीचो आजून फ्युम्सचो जो वास मारता भितर तिनूय आख्खो घरान रूमचो जो हेजो गॅस आसता पळय सिलिंडर गॅस वास येता. सो एक खातीर तेजी गॅस रातभर व्होन उरली आसतली. सो ते फ्युम्स एक्युमुलेट जाले आसतले. सकाळी लायटाचो बटन जावं गॅस सिलिंडर लायटर मारला पळय तेन्ना सस्पेक्ट करता की तेज्या मुळे जालो शकता तो ब्लास्ट. पळय फुडें कितें सद्याक 2 लोक मरण पावले. 2 लोक मेले 2 लोक. आनी ती एक बायल तेजी आनी तेजी आवय ह्या जो आसा पळय त्या भुरग्याची बायल प्रेग्नंट आसतली. तो आतां आयला साहेब. तो आतां कामार वचून आतां येयला. सकाळी तो नेवीन ड्युटीक येयला आनी तिका चाय करपाक जाय थंय उदकाची पोती बीन आसा रे फुडें कितें जाता. पण बेसिकली आमकां वास आसा त्या प्रमाणे आनी विंडो ग्रिल्सूय फुटलेली आसा. विंडोज आसा पळय ते फुटलेले आसा. मागीर बेसिकली गॅस एक्युमुलेट जाले आसतली आनी तेन्ना तिणें लायटर मारला जावं तो हे मारला पळय तेन्ना ब्लास्ट जाला. फ्युम्स एक्युमुलेट जाले. आम्ही जायची तयारी करत होतो म्हणजे आवाज आला असा जोरात. मग आम्ही सगळीकडे बघायला लागलो पाठीमागं काय झालं पुढं काय झालं ॲक्सिडेंट झाला काय. खिडकीतनं तोपर्यंत बघेपर्यंत म्हणजे की ह्यांच्यात झालेलं कळलं. मग सगळे जण बाय आत गेलो मला बघायला. मग तिथे पडलेलेच आम्ही आत गेलो नाही. मग ते पडलेलेच होते खाली. फोन केली दोघीच होते त्यांचा मुलगा नंतर आला काय तसं हे ना ते मुलालाच माहिती असेल आणि नंतर आले काय अगोदर होते.